मडगांवां बुधवारा दिसा उजवाडा जाल्ले खुनाचे घडणुकेन गोंयकार अजापीत जाले। ह्या खुनाच्या प्रकरणात बिरेस्तारा पुलिशेन दोग जाणांक अटक केली, जाल्यार एकलो पुलिशेक शरण येयलो। दोग जाण अजूनय फरार आसात। 41 वर्सांच्या शेटीच्या खुनाचे घडणुकेन सगळ्याच गोंयकारांक धक्को बसलो। बुधवारा रातीकडेन क्रायम ब्रांचीन ओंकार पाटील आणि एडिसन गोन्साल्विसाक अटक केल्ली। तिसरो दुबावीत मुस्तफा शेख बिरेस्तारा पुलिशेक शरण येयलो। बुधवारा दनपारा कृष्णी ज्वेलर्स दुकानाचो धनी स्वप्नील वाळकेचेर त्याच्याच दुकानात घुसून हल्लो केलो। पयलीं तेचेर पिस्तुलाच्या गुळयांचो फार पेटयलो, उपरांत सुर्यान ताचेर 8 खेपे वार केले। हल्ल्याचे घडणुकेत वापरलेली बोलेरो कारूय पुलिशेन जप्त केल्या। दुबावीत आरोपी मदले दोग जाण अजूनय मेळपाचे आसात। तातूंतल्या एकल्याक बेगीनूच अटक करतले अशें पुलीस सांगतात। स्वप्नील वाळकेच्या खुनाचे घडणुकेत 5 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे पुलीस सुत्रांनी सांगले। एकलो सांताक्रूज आनी एकलो कळंगूटचो। 3 जाण कारींतल्यान आयले जाल्यार दोग जाण दुचाकी वयल्यान। स्वप्निलाचेर सुर्यान हल्लो केल्ल्या उपरांत 3 जाण कार थंयच सोडून पळले। ह्या आदी एका घरात चोरी करतना ओमकारान ही कार चोरलेली। स्वप्नील हो भाजपाची कार्यकर्ती कृष्णा वाळकेचो चलो। बुधवार दिसा ताचो दुबावितांनी खून केलो। स्वप्नील वाळकेच्या खुनाचे घडणुके वयल्यान उत्तर गोंय ज्वेलर्स संघटनेन आवाज काडला। हे घडणुकेचो निशेध म्हणून तांणी एका दिसा खातीर आपली दुकानां बंद दवरली। आत्मरक्षण करपा लागून शस्त्र परवानो मेळपाची प्रक्रिया सुलभ करपाची मागणी तांणी केल्या। आमची ज्वेलर्स कमिटी आसा पळय, कम्युनिटी आसा, तांकां दे आर बिकम अ व्हेरी सॉफ्ट टार्गेट। कळ्ळें तुका? कोणूय येता तांकां दिसता कितें आमचे कडेन भरपूर भांगर आसता, पयशे आसता, सो भितर कोणूय एंटर जाता आनी बेसिकली वी आर नॉट हॅविंग एनी प्रोटेक्शन्स फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट की लॉ एंड ऑर्डर तुमची बरी आसा, ताच्या बद्दल दुबाव ना। पूण कशें आसा, तुमी ती आनीक इल्ली मातशी टायट करपाची, कारण आतां भायले लोक म्हणटात आमी ते येता, ट्रेनींग बी स्टार्ट जावपाचें आसा म्हणटकूच आनी आमी ज्वेलर भावांनी खूब केअरफूल रावंक जाय। सो आपले तकली वापरून फुडल्या कस्टमराक भितर एंटर करतना सुद्दां वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल। कोण हेल्मेट घालून आयला तांकां वी हॅव टू रिक्वेस्ट देम, बाबा ते हेल्मेट काड। सपोज कोण बुरखो घालून येता किंवा कोण मास्क सुद्दां ह्या दिसांनी कंपल्सरी केला। बाबा जाता जाल्यार तांणी एंटर जातना एक इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंटर जातना ताणें कॅमेराच्या फुडल्यान जशें एटीएमान आमी भितर सरतात, कॅमेराच्या फुडल्यान मास्क काडटात, परत आसा तशें मास्क घालतात, देन यू एंटर। सो इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर सायड। सो ही केस जाता तितल्या बेगीन सॉल्व करून ही केस इट शूड बी अ आय ओपनर टू द क्रिमिनल्स की हेच्या फुडें असले कितें जावचें न्हय, आनी जालें सुद्दां तुमकां धरले वतले आनी तुमकां पनिशमेंट मेळटलें अशें ह्या हितूंतल्यान, ह्या केसींतल्यान सगळ्यांक कळचें अशें म्हाका दिसता। आनी हेच्या फुडें प्रोटेक्शनाक लागून आमकां ज्वेलर्सांक गन लायसन्सीस आनी पर्सनल प्रोटेक्शनाक गन लायसन्स किंवा पर्सनल सेफ्टीक लागून ताका बरी परमिशनां बी सगळ्यांक कोणाक जेंकां गरज आसा घराची जशी दिसता तांकां परमिशनां बी मेळची ज्वेलर्सांक, अशी म्हाजी एक मागणी आसा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार।